Juanvak Prokasovnni निमाणी खास्त लागीं पावली. Ch.10 तेन्ना आनीक एकलो बोलिश देवदूत स्वर्गांत हांव देंवतालो तो हांवें देखलो. तो एका कुपान रेवडलेलो आसलो आनी ताचे तकले भोंवती एक दोंदूबाल आसलें. ताचें मुखामोळ सुर्यावरी आनी ताचे पांय उज्याचे खांबे कशे आसले. ताच्या हातांत एक उसळिल्ली कोंवळी आसली. ताणें आपलो उजवो पांय समंदिराचेर आनी दावो पांय जमनीचेर दवरलो आनी शींच गरज घालतात ते भाशेन व्हडल्या ताल्यान तो आरडलो. तो आरडलो तेन्ना 7 गडगड्यांनी बोब मारून जापतिली. हांणी बोब मारतूच हांव बरोवंक वेतालों पूण स्वर्गांत हांव अशें उलयतालो तो एक ताळो हांवें आयकलो. 7 गडगड्यांनी कितें म्हणलां तें गुपीत सांबाळ, तें बरोवं नाका. मागीर समंदिराचेर आनी जमनीचेर जाका उबो रावलेलो हांवें देखलोलो त्या देवदूतान आपलो उजवो हात स्वर्गा वाटेन उबारलो आनी जो सदां सर्वदां जिवो आसा ताच्या नांवाच्यान आनी जाणें स्वर्ग आनी तातूंत आसा तें सगळें, संवसार आनी तातूंत आसा तें सगळें आनी समंदीर आनी तातूंत आसा तें सगळें रचलां ताच्या नांवाच्यान, ताणें असो सोपूत घेतलो. आनी वगत आसचो ना. पूण जेन्ना 7वो देवदूत आपली तुत्तुरी वाजयतलो तेन्ना देवान आपल्या सेवकांक म्हणजे आपल्या प्रवाद्यांक कळयलां त्या प्रमाणें देवाची गुपीत येवजण संपादनेक पावतली. हांव कोवळी घेवन खाता. उपरांत हांवें स्वर्गांत थावन म्हजे लागीं उलयल्लो हांवें आयकल्लो तो ताळो नव्यान म्हजे लागीं असो उलयलो. वच आनी समंदिराचेर आनी जमनीचेर उबो आसा त्या देवदूताच्या हातांत आसा तो उसळिल्लो कोवळो घे. हांव त्या देवदूताशी गेलों आनी ती कोवळी म्हाका दी म्हूण हांवें ताचे लागीं मागलें. ताणें म्हाका म्हणलें, ती घे आनी खा. तुज्या पोटांत ती आंबट जातली, पूण तुज्या तोंडांत म्होंवा सारकी गोड. देवदूतांच्या हातांतली हांवें कोवळी घेतली आनी खाली आनी ती म्हज्या तोंडांत गोड गोड म्होंव लागली, पूण ती जिल्ल्या उपरांत पोटांत ती आंबट जाली. तेन्ना ताणें म्हाका म्हणलें, आनीक एक पावट तुवें जायत्या परजां देसां, भासां आनी पातशायां विशीं देवाचो संदेश दिवंक जाय. देवाचें उतर हें.